4 पॉयंट मागल्या. जशें शिक्षण खातें जबाबदार आसा तशेंच आमकां जबाबदार कलेक्टर आसा, आमकां जबाबदार डेप्टी कलेक्टर्स आसा, आमकां जबाबदार त्या त्या भागांतलो इन्चार्ज जो आसा तो जबाबदार आसा. शिक्षण क्षेत्रांत ऑनलायन एज्युकेशन जातलें जाल्यार पयलीं म्हणजे आमकां कनेक्टिविटी जाय आनी ह्या कनेक्टिविटी तयार करपा खातीर कलेक्टराच्यो ऑर्डर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ती ऑर्डर कलेक्टरा मार्फत जावपाक जाय. त्या खातीर हें बेगीन जावचें त्या खातीर आमी प्रत्येक कडेन वतले. जे कोण हेका त्रास करता थंय आज नवी नवी टॅक्नॉलॉजी आयल्या. सायकल रिक्षा जी आसता 3 चाकी सायकल ताजेर टॉवर माउंट करून थंय कनेक्टिविटी तयार करता. ती सुद्दां ह्या गव्हर्मेंटान केल्ली ना. इतली लज म्हाका दिसता. आमी सद्या 2021 सालांत आसा आनी आमी वागता 1950च्या सालांत आशिल्ले सारके. आनी त्या खातीर म्हाका वायट दिसता हें इतलें अवेलेबल आसतना जेन्ना हांव मंत्री आशिल्लो तेन्ना स्वता हांवें 150 टॉवर उबे केले थ्रू PWD. आनी हे मंत्री आनी मुख्यमंत्री आमी हें करता तें करता म्हणटा. जे 19,000 रुपया हांवें भाडें फिक्स केलें तें ताणें काल 5,000 म्हणून केलां. तें करूं तें म्हाका पडूना. म्हाका पडलां आमचे जे गरीब भुरगे आसा, जे गांवांतले भुरगे आसा तांकां योग्य शिक्षण मेळपाक जाय. ते शहरांतल्या भुरगे बरोबर वयर वचपाक जाय. त्या लेवलाक सगळे भुरगे उरपाक जाय. आनी तेच मेन इश्यू घेवन हांव सबंद गोंय भोंवतलो. कारण ही कनेक्टिविटी जर ना जाल्यार इश्कोलांतलो भुरगो शिकूं शकना. आज तुमी वर्तमानपत्रांत पळयलां, मिडियांत पळयलां, झाडार बसून लोक इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा घेता. दोंगरार लोकांनी झोपड्यो घालून घेतल्या आमचे तेवटेन आनी एका दोंगरार झोपडी घाल्या. 6 भुरगीं वचून तातूंत बसता. म्हणजे याद आसा म्हणजे आमी पयलीं एकलव्य कसो शिकलो हें खबर आहा तुमकां. एकलव्या वर्गांक प्रवेश नाशिल्लो, भायर रावन तो शिकला. म्हणजे आमची भुरग्याची परिस्थिती आज सरकारान कशी केल्या, भायर रावा आनी शिका अशी परिस्थिती आज सरकारान निर्माण केल्या. एक म्हणजे वॅक्सिनेशन. हांव सदांच सांगता परिक्षा घेया, वॅक्सिनेशन करा. आज बसून सरकार निद्रिस्त आसा. हांव न्हिदलाय म्हणना, निद्रिस्त आसा. कारण शेवट हें काम करचें पडटा आनी हें जर काम केलें ना जाल्यार गोंय कशें मुखार वतलें. आतां तुमची भुरगीं आसा 12वी आजून रिजल्ट येवना. भायर सगळ्या चालू जालें, एडमिशनां चालू जाल्यां. भुरगीं आमकां येवन विचारता आमी कितें करूं 12वी नंतर. आजून तांचो रिजल्टूच येवना. म्हणजे हे सगळ्यो गोश्टी सारासार लेमॅन जो आसा म्हणजे सर्वसाधारण ग्रुपांतलो जो मनीस आसा, लेमॅन म्हणजे सर्वसाधारण मनीस आसा जाका ज्ञान चड ना, ताणें कितें करपाचें हो प्रश्न आसा. आनी त्या खातीरूच हें मोगो पक्षाचें आंदोलन आसा. मोगो पक्षाचें ध्येय आनी धोरण स्पश्ट आसा. नितिमत्ता दवरून शिक्षण दिवपाचें ध्येय आनी धोरण त्या वेळार भाऊसाहेब बांदोडकार मोगो पक्षान केलें. तेंच ध्येय आनी धोरण गरीब मनशाक, गरीब फॅमिलीक शिक्षण मेळपाक जाय हें ध्येय धरून आजून मोगो पक्ष चल्ला. आनी तेंच आमी मुखार व्हरता. तुमी शिक्षण पद्दती हें करपाचेर जाग्यार उडोवपाक लागून जाय डेफिनेटली तुमच्या पक्षाक भितर शिक्षणांत आतां एक हें जाल्या की महेश गोविंद सोलटेकर म्हणटा जो एक हे तुमचो सेंट्रल कमिटीचो एक व्हायरल जाता आनी तो म्हणटा MGP म्हणल्यार महेश गोविंद सोलटेकर म्हणटा. ते कमिटी मेंबर जे आसा आनी तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. ती कमिटी मेंबर हांव कांय सोशल मिडियाचेर चड नासता. जर येदागताचीच हें जर अशें कितें जालां आसत जाल्यार कमिटी मेंबरांनी हांव कमिटीचे मेंबर आसा. हांव कमिटीक ना, हांव एज अ लिडर ऑफ MGP आज हांगा आसा. आनी ही मॅसेज तुजी कमिटीक हांव पावयता. जर कोण्याक खातीर कितें हें आसा फसल आसा म्हाका तरी दिसना केतन भाटीकार इज डुईंग व्हेरी गूड वर्क. I personally feel he should be the candidate of बहुजन समाजाचे ते हांव ताचेर उलयना. हांव सगळे लोकांचो मनीस. सगळे लोक हायेस्ट गोंयांत 5 इलेक्शनां पयलें इलेक्शन सोडून सुदीन ढवळीकारा हायेस्ट गोंयांत मतां पडल्या. सगळ्यांची डिपॉझिटां जप्त जाल्या. ते काम करता म्हणून. आनी बारीक सारीक मनीस सुदीन ढवळीकार कितें तें सगळ्यांक खबर आसा.
म्हाका जात पात थंय लागना. म्हाका सगळे जाण मन बसून वोट करता आनी केन्नाच हांव घरा कडेन तांचे वचूना. पयल्याच इलेक्शना हांव प्रत्येकाच्या घरांत गेल्लो आनी लोकांनी म्हाका हात दिलो. अजून बसून त्या नंतर हांव मत मागपाक घरा कडेन वचना. बाकीच्या कामाक फोंड्या केतन भाटीकाराक फोंडे इज अ बेज ऑफ आमची. ही बेज मुखार कशी व्हरप हें आमकां पूर्ण खबर आसा. केतन भाटीकार आसा किंवा मागीर कोण आसा तांकां कशें निवडून हाडपाचें हें आमची परिस्थिती आमी जाणा आनी आमी निवडून हाडटात. एलायन्स जी मेळिल्ली पळय तुमी फाटीं मडगांव येयले तेन्ना ते खंय पावला एलायन्स? नंबर एक म्हणजे आमी एलायन्सा खातीर आमी पयलींच सांगलां आयाराम गयाराम जे कोणाक घेता त्यांचे बरोबर आमचें एलायन्स ना. फाल्यां सकाळीं काँग्रेसीन आयाराम गयाराम घेतले आमी एलायन्स करचे ना. BJP तर घेत आसा सो तांचो प्रश्नूच येना. सो जे बरे पक्ष आसा जांकां हें सगळें काबार जावपा जाय म्हणजे आयाराम गयाराम हो बिजनस नाका. तेवटेन माकड उड्या कोण मारता. हांवें कालूच म्हटलां भारतीय जनता पक्षान आतां हेल्प करचें माकड उड्या पक्ष स्थापन करपा खातीर आनी तातूंतलो जास्त माकड उड्या मारता पळय ताका अध्यक्ष करचो. हांव सेम हेचेर आसा. कारण एटलिस्ट खंय ना खंय लोकांचे दोळे तरी उगडटले जांकां कोण तांकां अशे लोकांक वोट मारता. शेवट मनीस तेवटेन कित्याक मारता हें हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. तुमी बरयत आसता उलोवणी जालें हां आप लिडरशीप ना आप म्हजे कडेन येवं ना अजून पसून. पूण येता कदाचित बरे पक्ष म्हजे कडेन जर आयले जाल्यार तांचे कडेन उलोवपाक आपाचे सीट वेगळे आमचे सीट वेगळे आनी खंयच्या सो पक्षा त्या हेतून खूब जाण आसा. तशें आजून हांव गोंयकारांचे ही जे पक्ष पळयतले आतां पळय एज्युकेशना भाऊसाहेब बांदोडकाराचें स्वप्न कितें आशिल्लें प्रत्येक घरांत एज्युकेशन पावचें. तें एज्युकेशन ह्या पक्षाचें ना. ह्या पक्षांनी ऑनलायन एज्युकेशन चालू करता आसतना हें तुमी करपाक जाय आशिल्लें आनी हें आमी फाटले विधानसभेन हें तांचेर नोंद धाडिल्ली आनी म्हाका एश्युरन्स दिलां. एश्युरन्स दितना हांव जेन्ना मनीस चीफ मिनिस्टर दिता तेन्ना ताणें तें करपाक जाय आनी ताणें सांगिल्लें कितें म्हाका एक वर्सा भितर 150 टॉवर उबे करता म्हणून. आज एक सुद्दां उरना. उबे केल्या तितले टॉवर हांवें उबे केले. एक सुद्दां टॉवर त्या नंतर उबो जावना. खुद्द ताज्या सांखळे मतदारसंघात सुर्ला ह्या भागांत काल लोक रस्त्यार आयले आपल्या कनेक्टिविटीना. म्हणजे हे सगळें जर आमचे दोळे मुखार दिसता तें पळोवन आमी वोगी रावपाचें काय कितें हो प्रश्न. शुगर केन इश्यूचेर तुमी काय उलयल्ला? शुगर केनाचेर हांव एसेंब्लीत उलयतलो. पेमेंट अजून मेळूना अजून तांकां पेमेंट मेळूना. तांकां रसतळाक पावयल्या. ह्यांनी सगळ्यांक रसतळा पावयल्या. रिक्षावाल्यांक रसतळाक, टॅक्सीवाल्यांक रसतळाक, मोटरसायकलवाल्यांक रसतळाक. मागीर आज तांणी एक डिक्लेअर केलां कितें 10,000 कलाकारांक दिता म्हणून. 10,000 म्हणजे आज 2 वर्सां कलाकार बेकार आसा. गोंयचे कलाकार मागीर तो तियात्रिस्ट आसूं किंवा नाटकांत काम करपा आसूं ताजी इन्कम म्हयन्याक 5,000 आशिल्ली ताका ते 10,000 2 वर्सांनी दिता म्हणटा. हेका कितें अर्थ आसा? हांवें स्पश्ट सांगलां जी संस्था नाटक घेवन वता तांकां 5 लाख रुपया दिया म्हणून. आनी प्रत्येक कलाकाराक कमीत कमी म्हयन्याक 4,000 फाटले 2 वर्सांचे पयशे कलाकाराक मेळपा जाय. तियात्र कोण आसा तांकां 4,000 तरी मेळपा जाय. अर्थ कितें? तुमी कितें लोकांक हें सांगता काय कितें बारीक लोकांक? आतां पूण गव्हर्मेंट पयशे ना म्हणून तांची परिस्थिती अशी न्ही. तांकां कन्सल्टंट बसयल्या 15,000 कोटीचेर 2% हेचे कितले. हांवें 15,000 कोटी हाडले. आजची रस्त्याची कामां चल्ल्या, उदकाची कामां चल्ल्या. हे म्हजे अंडर हाडले विथ द हेल्प ऑफ मनोहर पर्रीकर आनी नितीश गडकरी हांवें हाडल्या. तांणी हाडूना. आनी फक्त आतां ते कंप्लीट करता आनी पाटयो लायता. ते लाया पाटयो त्या बद्दलूय दुमत ना. पूण जे पयशे हाडल्या ते आतां ह्यो योजना हाडपाक कन्सल्टंट अपॉयंट करता आनी तांकां कितले दिता 2%. 15,000चेर 2% म्हणजे जवळ जवळ 15 दुणे 30, 300 कोटी रुपया जाता. म्हणजे जवळ जवळ गोंयच्यो सगळ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी 5 वर्सां हॉटमिक्स जाता 300 कोटी. गोविंद गावडेन पयर कल्ला भागाक 9 कोटी म्हणून रस्तो करता म्हणल्यार 20 दिसां भितर टेंडर पास करता. हेजेर कितें उलयता? म्हाका दिसता खुबशे जे नवे मंत्री आयल्या तांकां खबर ना. तूं आतां एकूच म्हाजें काम कर. कर्ला ह्या गांवांत सुदीन ढवळीकार केन्ना पावलो हें बाबू गवळेकार तुका सांगता. हांव थंय 2002 म्हाका थंय विश्व हिंदू परिशदेन जालो आनी त्या वेळार तांचे जे 12 जण म्हणून ते कितें आशिल्लें तें स्थापन करपाक सुदीन ढवळीकारान हातभार लायलो. हांवें केलें म्हणना. सुदीन ढवळीकार विश्व हिंदू परिशदे मार्फत थंय हातभार लायलो. थंय कोण तरी
अनेक प्रॉब्लेम करपाक येताले. तो गांव असो आसा बारशे पासून सारको जवळ जवळ 8 किलोमिटर आसा आनी तो चलत वचचें पडटा. आनी त्या गांवांत हांव पावलो केन्ना 2002 हे लोक आतां वता आनी आपूण आमचे कडेन करता म्हणटा. आमी त्या वेळार सगळे गोश्टी तांकां जाय तितल्यो करून दिल्यो. आनी तुमकां बाबू गवळेकार सगळें सांगतलो खरें काय तर तुम्ही पैसे ना न्ही म्हणटा आनी 20 दिसां भितर तेणे टेंडर पास करता म्हणल्यार 9 कोटीचो काय खंयच्यान घेता टेंडर पास करप आनी पयशे दिवप हेतून जमीन आसमानाचो फरक आसा. काम करपाक स्टार्ट करता म्हणल्यार टेंडर पास करप आनी काम चालू करून कंप्लीट करप हेतून जमीन आसमाना. अशी कितलीशीच टेंडरां काडल्या. ताणें कितें सांगिल्लें आमकां रिटर्न स्टेटमेंट दिला ताणें चीफ मिनिस्टरान की 4 म्हयन्यांत गोंयचो प्रत्येक रस्तो आपूण हॉटमिक्स करता म्हणून. म्हजे कडेन आसा तुमकां जाय जाल्यार तागेली स्पीच पळया. जाले मडगांवचे रस्ते सगळे हॉटमिक्स जाले. हांव तुमकांच विचारता कोलव्यांचे रस्ते सगळे हॉटमिक्स जाले. बाणावलेचे आमचे नुवेचे रस्ते सगळे हॉटमिक्स जाले. आन्सर इज नो. फंड्स आसले ते जातले आशिल्ले. फंड्सूच ना जातले. बरें बरें बस